काळे दाग आशिल्ले मंत्री आमदार अजूनही राजकारणात आसात, मात त्या काळार आपणाक सगळे वाटेंतल्यान केशींनी फसयल्लो, पूण आतां आपलें नांव निवळ आसा, आपणाक टॅक्स भरून कायद्यान रावपाचें आसा म्हणटकर त्या काळार रेड मारून जे आपले पेपर सील केल्ले ते आपल्याक परत करचे म्हूण नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. जेन्ना म्हाका त्रास लोकांक नोंदणी हाडपाक सगळे पत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रांचे सगळे येयले आनी म्हाका कार्ड भितर केलो. पूण जेन्ना ह्यो वस्तू म्हज्या फेवराक गेल्यो, म्हजेर कसलो कार्ड दाग, तो कार्ड दाग पडलो, काडपाक जायना. आयज तूं गुगल करीत तूं 2010 आसून कितल्यो केस आहा आनी कितल्यो केस उरल्याय ते मतलबाचे. पूण जेन्ना म्हाका आयज दूख भोगता, जेन्ना इतल्योय केसो पण हायप केलो केस आसलोले, म्हाका हो पेंट केलेलो ते एकूय आयज म्हाका एकूय दिसती पडना बाबा मिकी हे केसीचो भायर सरलो, क्लीन चीट दिले, ह्यो क्लोजर केल्यो, एकूय दिसती पडना. आयज म्हजेर एकूय केस उलो आहा ती इन्कम टॅक्साची. म्हाका दिसता हांव रॉंग आहा म्हूण. जेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हो टॅक्स हांवें भरले, म्हाका दिसता हांव गॉस्पल थ्रू ताचेर हांवें हो थ्रू टॅक्स भरले, तरी आसतना म्हाका ह्या गेले ते 2014 काँग्रेस सरकार केंद्र सरकार आसलेले म्हाका त्रास केलो, टॅक्स मारले 17.5 कोटी म्हाका टॅक्स मारलो. 17.5 कोटी तरी आसतना भरले उपरांत पासून म्हाका आतां पेनल्टी म्हणून आनी हे ते म्हणून आनीक 14.5 कोटी टॅक्स रेट मारलो उपरांत 3 डिफरंट एजन्सीनी डॉक्युमेंट वयले ते आजून दिले नाय. आनी त्या पासून आयज पासून मुगेल्यो आयज पासून आयजची दर एकल्या मनशान चिंतपाक गरज आसा, दर एकल्या पॉलिटिकल हे मनीस भितर आसलो ते करपाक हे चिंतपाक गरज आसा बाबा मिकी पाशेको आनी तेगे फॅमिली हे सीज केलो आसतना 8 वर्सां कितको जियेलो. मिकी पाशेकान 3 इलेक्शन केली हे सीज केलो आसतना 2007, 2012, 2017 हांवें इलेक्शन केली. तरी आसतना म्हाका दिसना ही हिम्मत घेवन इलेक्शन केली हांव खूंय रॉंग आहा म्हूण. आनी हांवें म्हाका दिसता कोणा बोले गेलो आनी हात जोडले मागिल्ले म्हाका हेल्प करे म्हूण. आज एक एग्जाम्पल दिता. ह्या सरकाराक हिंगा आमदार आसलेले, मंत्री आसलेले, आयज कोणा कार्ड दन्ना म्हणना सगळ्याक आहा. बीजेपी MP आहाय तेको ना, बीजेपी मंत्री आहाय तेको ना, काँग्रेस मंत्री आहाय तेको ना, काँग्रेस आमदार आहाय तेको ना, तें कित्याक दन्नाय? फकत मिकी पाशेको मेळटा तुमकां? फकत मिकी पाशेको मेळटा? हिंगा आज आमदार आहाय, मंत्री आहाय, भायर शेअर केन्ना चोवना. हांव आयको सांगता पत्रकारांक, भायर शेअर केन्ना चोवना. भायर शेअर म्हणटा पावूंक नाय. पूण ते हिंगा आमदार आसतना मंत्री आसतनाच हेको भायर पयशे बँकान पयशे गेलो हाय, हेको भायर पयशे आहाय ते सरकाराक हाडूं जाताय.